येल्लापूर कारवार रस्त्याचेर जो एरेबैल घाट आसा त्या एरेबैल घाटात आयज सकाळी लॉरी आणि बस यांच्यात एक भीषण अपघात घडलो। मात्र या अपघातात ज्या बशीत आशिल्ले जे प्रवासी आसा ते सुदैवान वाचलेले आसात। आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार बेंगलोरसून गोव्याक वचपी गोवा पासिंगची बस आणि माल वाहतूक ट्रक यांच्यात हो अपघात घडिल्लो आसात आणि हो अपघात घडलो तेन्ना ही दोन्ही वाहनां आसात ती वाहनां सुदैवान दरडीत कोसळल्यापासून वाचली आणि मोठो अनर्थ टळलेलो आसात। या बशीत आशिल्ल्या एकूण 25 पेक्षा अधिक प्रवासी आशिल्ले, त्याच्यापैकी 5 प्रवासी आसात ते किरकोळ जखमी झाले आसात। या घटनेची माहिती मिळताच येल्लापूरचे पोलीस आसात ते घटनास्थळाचेर पाविल्ले आसात आणि तेंच्यांनी या घटनेचो पंचनामा केल्लो आसात। त्यानंतर ते ह्यो ज्यो बस आणि लॉरी आसा ते लॉरी रस्त्याल्यान काडून हो मार्ग आसा तो वाहतुकी खातीर खुलो करपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी चालू केल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।